सुंदर मंदिरा आयल्या मागून तुझे समोर भेटून तुका बलिता सगळ्या एका मोना तुका तानिल्या तुका बुकेल्या पोस्तुच्या रक्तामाचा सुंदर सोया तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरा आयल्या मागून तुझे समोर. पवित्र नदीच्या नावान मिसाचें बलिदान प्रारंभ करया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. जेजू बाळकांतय मगाच्या भावन आनी भयणीनो, जेजू बाळकान आमचे वयर वतुल्ल्या सर्व कृपे देण्याक खरगां दिवंक आमी संगत जमल्या जायतीं मात कार्यां अजापां जेजून आमचे थंय केल्यात. देखून जेजू बाळकाक बंधन करूंक मान करूंक आमी संगत जमल्या. आयच्या वांजेलांतलीं जेजूची ती उतरां. हांव ह्या संवसाराक समाधान हाडून येवंक ना. हांव उजो हाडून आयलां आनी तो म्हाका पेटलोलो दिसूंक जाय. कसलो उजो? संवसारी संगती, संवसारी चिंता जेजूच्या शिकवणेक विरोध वेता. आनी ह्या वायट संगती विरोध झूज मांडूंक उजो पेटोवंक आमी सदांच तयार जावंक जाय म्हणली जेजूची शिकवण नियाळ करूंक हाची वाचपां आमकां जगयतात. सान पावलोन रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांत पातकाची मजुरी जावन आसा मरण. आनी ह्या मरणाक थावन आमकां पातकां थावन सुटोवंक जेजून आपल्या कश्टां मरणा जिवंतपणा मुखांतर आमकां ससनाचें जिवीत आमकां फावो केलां. आनी ह्या ससनीक जिविताक सदांच लबदून रावूंक वायटा विरोध झुजूंक हाची दोनूय वाचपां आमकां आपोवन दिता आसतना प्रत्येक रितीन आमी ती सुकुरपा मागून घेवया. थोडो वेळ मावन रावून सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया. सांगात म्हणया. हांव पातकी सर आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तोंडान करून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सगळ्या संवसार मरी सगळ्या देवदूतांक भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत काकूत सोम्या काकूत काकूत क्रिस्ता काकूत काकूत क्रिस्ता काकूत काकूत सोम्या काकूत काकूत सोम्या काकूत काकूत. प्रार्थुयें. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका देन वाचता. ह्या जिवितांत ताची घोटसाण साकून दोशी जावं आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेल्या ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती सोडूंक आमकां पावय म्हूण मागता. आमच्या सुम्या
तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एक पानान चेत आणि रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सा पावलून रोमाघरांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमी सैमान अस्कत वा नेणारी देखून हे सलते उलोवणें तुमचे लागीं हांव उलयतां. जशे एक काळार तुमी तुमच्यो कुडी अनिस्कळ आनी खोट्या ओडण्याच्या गुलामपणाक ओपून दिल्यो, तशेंच आतां नितीवंतपणाच्या गुलामपणाक पवित्र कामा खातीर त्यो ओपून दिया. तुमी पातकाची गुलामां आसतना तुमी नितीच्या जिवानाकाल नतरल्यात. आतां तुमकां लज्जोच्यो म्हूण दिसतात त्या करण्याचो तुमी तवळ कसलो फळ जोडलो. मरण जावंक पावलें शेवट त्या जिवानाचो. पूण आतां तुमी पातकाच्या बंदपासांतलीं सुटल्यात आनी देवाचीं गुलामां जाल्यात. हाचो फळ तुमचें भाग्यवंतपण आनी हाचो शेवट ससनाचें जिवीत. पातकाची मजुरी मरण, पूण देवाचें धर्मार्थ देणें क्रिस्त आमच्या सोम्या जेजू थंय आमकां लाभलां तें ससनाचें जिवीत. देवाचें उतार हें. सर्वेस्पराचे विश्वास करोस बागी. सर्वेस्पराचे विश्वास दवरलो सुरूस बागे. जो कोण कोट्यांची बुदगी चलनासता, नसत्यांचे वाटे रावनासता, अधर्म्या संगी बसनासता. सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान उल्हासून तिसरा ते नियाळतात करोस बागी. सर्वेस्पराचे विश्वास दवरलो करोस बागे. हो वाळत्या वाळाची देगेर रोयलेल्या रुखा परी असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. ताची पानां केतेस बावनान, हाणे हातीन घेतले सकडी सुफळ जाता. सर्वेस्पराचे विश्वास दवरलो करोस बागे. पूण कोट्यांची संगत अशी न्हय, ती वाऱ्यार उबून वता तसली पोल म्हूण येत. नितीवंत वाटांनी वेतल्यांची सर्वेस्प सतन घेता, पूण कोटे आपल्या स्वाटांनी नासाक वेता. सर्वेस्पराचे विश्वास दवरलो करोस बागे. सर्वेस्पराचे विश्वास दवरलो करोस बागे. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. जेजू क्रिस्ता वळखूंच्या आनी ताची ते रावच्या अत्युत्तम फायद्याक केल्यार सकडी एक लुकसाण
आणि सवस्तूंचो नष्ट एक कर. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. तो वळ जेजू म्हणा लागलो, हांव संवसारांत उजो लावंक आयलां आनी तो आतांच पेटलेलो म्हाका जाय. त्या शिवाय हेर कितें आतां आसा म्हणयेत. एक स्नान हांवें घेवचें आसा, तें हांव घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीव ना. संवसारांत समाधान हाडूंक हांव आयलां म्हूण तुमी चिंतात वे? समाधान न्हय. हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदें वेगळासार घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडें एकाच कुटुंबांत 5 जाणां मदें अशें वांटे जातले. ते एक दोगांचेर, दोग तेगांचेर आड रावतले. बापूय पुताचेर, पूत बापायचेर, आवय दुवेचेर, धूव आवयचेर, माय सुनेचेर आनी सून मायचेर आड रावतली. देवाचे उतर हे. वातणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्यानो, जिवीत मुजे एक थारू. वारें वादळ वलता तेन्ना थारू मुजे हालता आनी दलता. बुडताशें दिसता, हांव कितें करूं? साबार दीस तावन वांजेलांत आमी सांत पावलान रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचून आसा. ह्या 3 दिसांच्या रितीरेक मात्र न्हय, ताच्या पयलीं सुरू जालां हें वाचप. आनी नोव्हेंबराच्या 9-10 तारखेर म्हणशीर रोमागरांक बरयल्ल्या चिटीवेलें वाचप. सांत पावलाचे 16 अध्याय आसात आनी ह्या 16 अध्यायांत जिवीत एक थारू, हांव कितें करूं? आनी सांत पावल हाका जाप दिता. तें मोठव्यान आज सांगूंक हांव आशेतां. एकले सवालां विचारतात, तुका भावार्थ आसा रे? म्हजो भावार्थ उणो जाला गी? तुजो भावार्थ खंय पावला? हांवें चिंतचे प्रमाणे हें सारकें क्वेश्चन न्हय. या इट्स नॉट ए कंप्लीट क्वेश्चन. आनीक चड फळादीक मापान एक सवाल विचारचें जाल्यार तुका कोणा थंय भावार्थ आसा? इन हूम इज युअर फेथ? इन वॉट इज युअर फेथ? हाका आमी शिकतना एक 3 म्हयने शिकोवंक आशिल्लें. एंकरींग. तुजो आनी म्हजो भावार्थ एक एंकरींग फेथ. जिविताच्या थारवांत तुजें एंकर तुवें खंय शिरकायलां? आयच्या पयल्या वचपांत एका कालार तुमी तुमच्यो कुडीच्या खोट्या वडण्यांक बांदुल्ल्यो. तुमचें एंकर थंय आशिल्लें गुलामपणाक. आनी ताजें रिजल्ट आत्मीक मरण, देवसाराचें जैत. पूण आतांच वाचलें आमच्या भयणीन तें वचप. तुमी जेजूचे गुलाम जाल्यात. रिजल्ट तुमचें एंकर जेजू थंय. जेजूचें आनी तुजें जैत. तोच सांत पावलो आमकां सांगता, तरी मस्त बोटी थारू हालता आनी दलता. खंय म्हजें एंकर शिरकावचें? तेन्ना कुडीच्या आनी मोतीच्या क्लियर खडपाक शिरकावचें या जेजू म्हणल्या खडपाक? जेजू म्हणलें खडप थोड्यांक मस्त बोटी, थोड्यांक थोडे फावटी
दिसना गैरे गैरे आनी साम पावलूच सांगता ताजे कळवळे फाल्यांचे वाचप 7व्या आवास्वर अध्यायांत बरें करया म्हूण म्हाका मुजे थंय अत्रेक आसल्यार करची सकत मुजे थंय ना म्हाका करूंक नाका तें खोटें हांव करतां म्हाका करूंक जाय तें हांव करिना Alas for me, a miserable person, निर्भागी हांव कोण म्हाका हेल्प करीत तेन्ना तोच सांग पावल सांगता वळ 25वी आमच्या जेजू उदेशी देव एकलो मात्र म्हाका बचाव करूंक सकता त्या देवाक अर्गां अखेरच्या फुडें कोणाक मन आसल्यार तांणी दोळे दमचे एक धाकटो नियाळ तुमच्या उजेर दवरता जेजू मुजें कडप मुजें अँकर त्या खडपाक शिरकावंक हांव ट्राय करतां त्या खडपाक 4 कडेन म्हाका क्रॅक दिसतात येर आयिल्ली दिसता आनी त्या 4 क्रॅक्स जातावन जेजूचें पवित्र रगत वळटा आनी जेजून ताका नांव दिलां पयलें क्रॅक माय प्रेझन्स मुजें हाजीरपण हांव हाजीर आसां भियेनाका नीज कूड आनी रक्तांत हांव हाजीर आसां साक्रामेंतांत सेकंड पी माय प्रॉमीस मुजें प्रॉमीस तुका हांव तुका सांडिना हांव तुका सोडिना अँकर मुजें थंय शिरकायलें जाल्यार तूं शांती समाधानेंत राव इट्स माय प्रॉमीस हांव तुजे बरो आसां संवसार आखेर जाता पर्यंत थर्ड पी माय प्रॉविडन्स थोडे फावटी म्हजी मांडावळ तुका समजना तुका कळना तूं घुस्पडताय पूण म्हजे प्रॉविडन्स म्हजी मांडावळ तुज्या बऱ्याक मोगाक लागून हांव तें मांडावळ मांडून हाडटां लास्ट माय परफॉर्मन्स तुका बापाशी व्हरची म्हजी गॅरंटी आय वील डू दॅट बाय ऑल मिन्स माय प्रेझन्स माय प्रॉमीस माय प्रॉविडन्स माय परफॉर्मन्स ह्या खडपाक म्हजें अँकर हांव घट घालतां अखेर करच्या पयलें ल्हान 2 स्टोरीज डॉक्टर फाउस्ट म्हणलें सगळ्या संवसारांत तें एक तियात्र नाटक डॉक्टर फाउस्ट आपलो आत्मो लुसिफेराक विकता 26 वर्सांक 24 years he sells his soul to the devil आनी देवूळ ताका पदवी पयशे पाशांव इनाम जावन दिता प्लेजर मनी अँड पावर आनी तो बरें सूख भोगता सगळे ताज्या जिणेंत 26 वर्सां अखेर जातना ताका भिरांत दिसता आपणाचें अँकर हांवें त्या देंवसराच्या खडपाक घाला हांवें म्हजो आत्मो विकला कोण म्हाका तें तुटयत आनी निराशीपण तुमी तूं वाचा डॉक्टर फाउस्टस आनी एक ल्हान भुरग्यांची एक स्टोरी भुरगे अशें बऱ्या सुडाळ फ्रेश दिसा गुड्याक गेले थंयसर तो वेळ गाळीपटा कायट वाऱ्यार सोडोवचो सगळ्यांनी आपले कायट तरांतरांचे वाऱ्याक सोडले सुतां सोडून सोडून कायट वयर गेले एका भुरग्याचो कायट इतलो उंच पावलो त्या मोडा मदें तो लिपलो कायट दिसना जालो मोस्त्री थोड्या भुरग्यांनी म्हळें अळे तुजो कायट ना यू हॅव लॉस्ट युअर कायट तो भुरगो
भियेलो लजेलो खावजेलो पूण थोड्या वेळान नो आय हॅव नॉट लॉस्ट माय कायट म्हजो कायट आसा कशें कळ्ळें तुका म्हज्या हाताचेर तें सूत वोड उरलें म्हाका भोगता आय कॅन फील द टग ऑन माय हँड सो मोगाच्या भयणी भावानो आमचें अँकर जेजू खडपातें जावन दी आमेन. Yain bukan Bapa Pagi berteri Ayari keri Kane kepuntukan Vai lundu tu kapetu Ditang Bukan sasu asemu pitang स्वीकार सोम्या माता ओ तांचे तुझे बेसा ओ तांचे तुझे बेसा वाइन उंडू तुका बेटो दिता मोकार सांसो आसमो पिता स्वीकार सोम्या माता ओ तांचे तुझे बेसा ओ तांचे तुझे बेसा. भाऊ बहिणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावदे म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी त्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागतां थंय आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी बेठयता थंय देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागतां. आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचें नवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची कळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दीन वासुया. वैश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी थचें मरण समरमता जिव्या वाडटा तचें पुनर्जीवन पावन परगडता आनी तेर बरवशान तचे महिमे वोन तेन्याक त्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Puvit, 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 terparasu servis petul, sekali susar belah tuja wibawa, sergi tukar jejen. Sergi tukar jejen servis peraci nawi yeta tata jejen sergi tukar jejen sergi tukar jejen.
बापा करूच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमयांची जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कसमरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो कदेन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस केयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची तेच वंदतस ताणें काल्स घेतली नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस केयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासून आनी सुमेस मनशा पासून तें वारूतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bavarta so good purgatory. सुमयाची तुझे मोर आम्ही समारता तुझे पुढं जीवन आम्ही पगता तुझ्या येण्या सुमयाची आम्ही पत्रिका तुझ्या येण्या सुमयाची आम्ही पत्रिका बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सुवंडो आनी सोडूनेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजे सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पयस सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची कागूत कर तांकां आनी ज्येश्ठ गतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेज तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मुरये देवाचे माया संगाती भगिवंत जुजे तुजो पोती भगिवंत धर्मदूत आनी सर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगती तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू उतय पवित्र आत्म्याच्या एक पवनान सरपौद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. सदांच वायटा विरोध झुजूंक करपा जिजून शिकयल्ल्या मागण्यांत मुखांत मागून घेवया आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे वादकां भोगोस आनी आमकां तारणीत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस परास सर्वायटांतले आमकां निवार देखून या जिवितांत सबस कायम आमकां दी
सर्गेंचे बाग आनी आमच्या सोडवंदराची जो क्रिस्ताचे येणे बरोबर नत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदारका कुलतेन सरपात कांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटाय कित्याक लागून की बोधवेल महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक समे दिसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची णी पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दृश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एक कोटान सांबाळ तुजी येताना रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवय आसो. मागीर मग सुगुर्तू सावन एकामेकाक पळोवन शांती देवया. देवाची शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ओ सावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
पाऊल पिडा गुणकन म्हळ्यार हांव ताका फवस जालें शिकयलो चेसू मेस्त्री मुन्ना वाडलो आता त्याच्या पवित्र बाळपणांत तांच्या गरजांक तो पळता राग सोची सुबड उमता इतलें चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता भाऊ भयणीनो बावडताना आमी हांगासर आयल्या सवार ते सावा कुर्सू विनवण्यो घेवन आयल्या चुकून बावडतान मागता खंडीत जावन आमकां लाभता म्हाका तुमी घेतल्या सुद्दां तुमकां मेळटलें बडया तुमकां उक्तें जातलें हेच बावडतान हांगासर आमची अरी ते सावां म्हटल्यार रितीरे दिसांनी चैत्यानी तांच्या ते सावां पासोत मागूंक सांगलां चैती ते सावां हेच्या दिसा तुमी हांगासर घेवन आयल्यात सर आमच्या वैयक्तीक कुटुंबाच्या ते सावां पासोत मागया चैत्यांक आज हांगासर येवंक जावंक ना पूण तांचे पासोत तांणी आमकां मागोवंक विनंती केल्या सर्व आमच्या भाव भयणींची त्या सावां ह्या विधी मुखार बाळका जेजू मुखार आमी दवरया कश्टांत आसात पिडेंत आसात विविध समस्याक सयतो लोक वळोवंक जाला जावंक पुरो पिड्या कोण जायनातल्या पिडेन प्रत्येक रितीन कॅन्सर तसल्या पिडेनी जायतो लोक आज कुश्टून आसा सवार आमची भाऊ भयणी ह्या पिडेक वळोवंक जाल्यान तांकांय म्हणजे पिडा सोसून व्हरूंक तैरान कश्टा विरोध झुजोवंक आनी बेगीनसी पिडा गूण जावन परत तांच्या वावराक लागूंक तसो जेजू क्रिस्त तांकां कृपेन भरून दी सक्तेन भरून दी जी पिडा शिडा पयस करून दी म्हण ह्या वेळार आमी बावडतान मागया कामाच्या सोदनेर सैती जाणां आसात सेरिकेच्या सोदनेर आसात भुरग्यांक पासोत मागोवंक बरें शिकप तांणी जोडून बरो फुडार तांणी रुपीत करूंक म्हूण सांगोंक जाय ते सावां घेवन हांगासर आयिल्ली आसात तर अरी एक आमची ते सावां बावाडतान मौनपणी जेजू बाळका मुखार दवरया चुकून बावाडतान मागता खंडीत जावन आमकां लाभता येस बावाडतान बरोवशान मौनपणी सर आमची मागणी आमी जेजू बाळका मुखार आतां आमी दवरया सांगाता म्हणया ये पगेवोन जेजू बाळका देसर पदवे आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता तुजो हात पेसाव दिवंक कुकोलेलो आसता पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेनाय आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशेक सरकार जाता तशें संवसारांत जावं तशें आमची पातकां आनी आमकां नमान मरे कृपेन बोलेले सुमी तुजे सांगाता श्री आमी तर तूं सुदैव आनी स्तेवी फळ तुजे कुशीचें जेजू आनी देवा सोपूत मनीस जालो नमान मरे कृपेन बोलेले सुमी तुजे सांगाता श्री आमी तर तूं सुदैव आनी स्तेवी फळ तुजे कुशीचें जेजू आनी देवा सोपूत मनीस जालो नमान मरे कृपेन बोलेले सुमी तुजे सांगाता श्री आमी तर तूं सुदैव आनी स्तेवी फळ तुजे कुशीचें जेजू आनी देवा सोपूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आमचे जेजू बाळकाक मागणें सांगाता म्हणया येच्या पंचा जेजू बाळका तुजे मुखार पडून आमी मागता तुजे इतलें बेरमोतीन बरयल्लें मोवाळ काळीज स्विकार सुंदी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दीत पण आमचे वयले सर्कस आनी निराश पावन भाऊ भयणीनो बाळक जेजून बाळका जेजून आमचे थंय जायतीं अजापां केल्यात दोळूस आमच्या भावान ताच्या जिवितान लागलेलो तो अनुभव अजाप ताणें तुमच्या मुखार दवरले आसा जसलीं जायतीं अजापां हर एक दीस आमच्या जिवितान करनस आसा
बरी भलायकी मोती कुडीक संतोष समाधान आमच्या तव आमच्या वावरांत तृप्ती आनी आमी जें कितें आशिल्लें येदोळ म्हणासर संपूर्ण रितीन पंथाक पावलां वैयक्तीक कुटुंबा जिवितांत जैतीला ल्हान अजापां आमच्या जिवितांत कोडून सासात देखून माऊनपणी जिजून वतुल्ल्या आमचे वयर वतुल्ल्या सर्व कुरपेदन्यांक अजापांक मात कार्यांक माऊनपणी अर्गां दिवया. अर्गां मागणें सांगाता म्हणया ए भोव दार बाळोक जेजू केल्या देवड्या उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकुळते आमी वर्णयतल्या रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातींनी तुजेर आमी दवरता. सरस्वती आनी महिमा साव आशिर्वाद. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाटवरूं तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं सो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोवे चेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. जेजू बाळका बुरी साळका भू सुंदर सोपे माळका बाळकुटो गोपालाका सुखाताने दुखा ये जेजू तुझा मुझो आस्त्रो तू राव जेजू तुझे विना कोण दुसरो ये सांगाता ये जेजू तुझा मुझो आस्त्रो तू राव जेजू तुझे विना कोण दुसरो. मुगाळ पुत्रा सोवे आमकां आशिर्वाद देव आम